सो बीजेपीन पयलीं क्लियर करचें की काल सत्कार जावं तें सेलेब्रेशन जें आशिल्लें तें कित्या खातीर एक्झॅक्टली आशिल्लें. सो तांकां एकूच सेलेब्रेशन तेंचें जावपाक शकता की तेणी गोंयच्या मतदारांक हरयले. सो कोणाची तरी हरोवपाक जाय न्ही, सत्कार करतलो जाल्यार सेलेब्रेशन करतलो जाल्यार. सो बीजेपीन गोंयच्या मतदारांक हरयले म्हणून तेणी हो सत्कार आनी सेलेब्रेशन सुवाळो काल आयोजीत केलो. नाजाल्यार तांकां आनी खंयचेंच निमीत नाशिल्लें सेलेब्रेशन करपाक. युती सरकाराचो अजून कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कित्याक थारना काय म्हूण काँग्रेसीन विशय काडला. स्वेरिंग इन जालें, 1 म्हयनो जालो, बजेट जालें, बजेट प्रेजेंट जालें, पूण सरकाराचो अजून कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भायर आयिल्लो ना. 3 घटक जे मेन आसा ह्या गव्हर्मेंटान, BJP, MGP आनी गोवा फॉरवर्ड, इलेक्शना पयलीं हांची वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर वेगवेगळी डायमेट्रिकल ऑपोजीट धोरणां आशिल्लीं. वॉट इज देअर स्टँड ऑन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड? What is the government stand on this law to give 80% job reservations to Goan youth in private sector? काझिनो बद्दल तांचे धोरण कितें? स्पेशल स्टेटसा बद्दल धोरण कितें? नॅशनलायझेशन ऑफ रिव्हर्सां बद्दल धोरण कितें आतां? MOI बद्दल धोरण कितें? आणि प्रादेशीक आराखड्या बद्दल धोरण कितें? पॉलिसी स्टँड काय ना. बजेटानूय ह्या गोष्टींचेर पॉलिसी स्टँड तसो उक्ताड्याक आयिल्लो ना. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तर नाच ना. कांपालार सुवाळ्यात बीजेपीन विश्वजिताक खंय सामको किकोत केलो. 70कारांकूय किकोत केल्यात म्हूण काँग्रेसीन फोंडा मारली. हरशीं म्हाका विश्वजिताचो राग येयल्लो, कारण तो जिखले आसतना पार्टी सोडून गेल्लो. पूण काल म्हाका तेजी काकूट दिसली. बावड्याक सायडीक एक कोनशाक बसयलो, येदो व्हडलो 70चो लिडर एक सायडीक बसयलो. सादे तेजे व्हडले जे लिडर आयिल्ले गोंयांक, तांकां कदाचित हो विश्वजीत राणे कोण म्हणटा तेजो खबर सुद्दां ना काय असो दुबाव काल सगळ्यांक दिसपाक लागलो. कोणेंच तेजो एक उल्लेख केलो ना. ना केलो ना अमित शान, ना केलं ना नितीन गडकरीन, ना केलं ना मनोहर पर्रीकरान मुख्यमंत्र्यान. जेन्ना राहुल गांधी गोंयांक आयिल्ले पदयात्रेक काबार आसतना, राहुल गांधी हाजे बरोबर खांदार हात घालून पदयात्रेक भोंवता आसतना सगळ्या लोकांनी पळयल्या, फोटोय पळयल्यात. म्हणजे विश्वजीत राणेचो काल भाजपान थोर अपमान केला, पूण तो अपमान हांव विश्वजीत राणेचो समजना. तो ह्या 70 वाळपयचे जे लोकांनी ताका जिखून हाडलेलो त्याचो काल तो अपमान आसा. बीजेपीची हीच पॉलिसी, यूज अँड थ्रो. इफ he had not resigned, it would have been easier. Because he has resigned, there are two dimensions to it. One is that as per the 10th schedule, he has already committed a crime of defying the whip of the party. So the crime has already happened. So second issue is his resignation. So our legal luminaries are working on that, and as soon as it is filed, we will inform you. See, that decision has to be taken, because right now the decision is not taken, but we'll have to take the decision, and the decision will be taken at the right forum. I personally feel he should be banned. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.